Only bless? Kira kami bless? Kira kami bless? आम्ही देवाचे भुरगे बरे आनी देवान बरयला न्हू आनी ऑलरेडी ब्लेस एफिशियन 1:3 आमकां ब्लेस केला आमकांच दवरपा आमीच बसया दोन आमकांच ब्लेसिंग हे आं दुसऱ्यांक घेवपाक जाय न्हू हे कोणी तरी आमकां आतां दुसऱ्यांक दिला हे न्हू आमकां दिला दुसऱ्यांक दिवपा आमकांच न्हू हे कोणी आपल्या कडेन आसलें त्या आतां आमचेशी कितें आहा तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय इवन आमचे कडेन कितें आसता ल्हान ल्हान कितें आसता न्हू कितेंच ना म्हणून आसा जाल्यार आमी ब्लेस म्हणची नासली आतां बरी म्हणटाली आपणाक कळ्ळें वचपाक जाय म्हापसा आमी लिफ्ट दिवपाक जायी वचपाक सोदता म्हणजे एक्चुली हे एग्जाम्पल दिता आमचे कडेन कितें आसा तें आमी दुसऱ्याक हेल्पफूल जावंक जाय तेन्नाच हें देवाचें काम फुडें येतलें आमी आशिर्वाद दिन आहा ब्लेसांग आनी बसला म्हणून आमकांच आमी दवरता न्हू म्हणटा आमी पूण कोणी दाखयता आमी कोणी जाता आमची आमी ब्लेस म्हणून कोणाक तरी आमी शेजाराक तरी ब्लेस जाता ती शेजाराकूच पळोवया कित्याक आमी घरानूय जायना म्हणटा सोडी आयकला कोण देवाच्या उतराक वयता न्हू ती पूण आमकां ब्लेस खंय आमकां पळयत ना अशी जावंक जायना आमी ब्लेस म्हणजे आमी दुसऱ्यांक ब्लेस सांगय जेजू आतां ब्लेस जालो जेजू कितें आपुणूच रावलो आपणाचें लायफ घेवन जेजू हम लोग आशीर्वाद ही है ना भगवान ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है ना और हमको ही रखने के दिया है क्या दूसरे को देने के लिए लेकिन हम लोग देता है दूसरे को भगवान बोलता है जो यीशु ने किया है वो हमने करना चाहिए यीशु ने क्या किया है अपने पास ही रखा है दूसरे को दिया ना जो कुछ मिला ना वो दूसरे को दिया अभी हमको हॉल अभी फ्री में दिया है प्रीच करने के लिए दूसरों के लिए हम लोग क्या करता है हमको कुछ मिला है ना हमको कुछ मिला है हमको भगवान ने कुछ दिया है जब हम हमारी परिस्थिति भी ऐसी खराब थी मैं बीमार थी ये प्रभु यीशु ने मेरे को चंगाई दे दी ये चंगाई मेरे पास रखने के लिए नहीं दूसरे को जाने देने के लिए इसलिए तो हम इधर भी जाता है अभी तब पे अभी कुछ हंगामा बढ़ा लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वचन देता है हमको जब मालूम पड़ गया ना ये वचन ही हमको छुटकारा देता है वचन ही हमको छुटकारा देता है ना टीचर कोई प्रीच करने वाला हमको छुटकारा देता है सबको हिंदी आती है हाँ इंग्लिश कोंकण पळय आमकां न्हू जेन्ना कळ्ळें देवाचे कितेंच आमकां सुटका दिना जेन्ना जॉयंटीस आसली म्हाका तेन्ना जॉयंटीस आसून फक्त हे देवाचे उतर जेजू म्हाज्या लायफान येयलो उतर घेवन तेन्नाच म्हाका सुटका मेळ्ळी आतां कितें जालें बरी आशिर्वाद जाले जिवीत म्हाका बरें मेवळें आतां कितें करपाचें हें जिवीत घेवन घरा बसपाचें जेन्ना कळ्ळें हे जेजून म्हाका आशिर्वादीत केलो तो दुसऱ्यांक आशिर्वाद तेन्ना वचपाक लागली घरांनी वचपाक लागली आमी आशिर्वादीत म्हणटा पूण आमी कितलो आशिर्वाद दुसऱ्यांक दिता एकदां म्हणटा आमी घरानूच जायना आमचें आशिर्वादी शेजाऱ्याकूय जायना एक्चुली आमची प्रॅक्टीस खंय जाता जेन्ना आमकां जेजूक मेवलो तेन्ना प्रॅक्टीस खंय जाता आमची घरान जाता तेच खंय जाता आमची घरान जाता पूण आमी पास जाता चुकता न्हू काय जाता चुकी जाल्या परत एग्जाम दिवं येता आमचो जेजू आहा आमकां म्हणटा तुवें ऑलवेज पास तो केन्ना फेल म्हणिना पूण आमी उठोवंक जाय आनी परत पास जावंक जाय तो जर म्हणटा आमकां पास जा जाल्यार आमी थंयसर रावंक जायना आमी उठोवंक जाय परत कित्याक तो म्हणटा तुमी केन्नाच फेल जावचे ना जेजी एक दी आमी केन्नाच फेल जावची ना
आम्ही फेल जाता परीक्षा येयल्यो फेल जायना आमी घरा ते परीक्षा आमच्यो स्कुलान केन्ना येता परीक्षा 3 महिन्यांनी 6 महिन्यांनी नो चलत नासता पूण आमच्या जिवितांत सदांच परीक्षा आसता स्कुलाच्या भुरग्यांक चड गरज का आमकां चड गरज आहे देवाच्या उतराची स्टडी करपाची आता पळय हांवूय शिकल्या भरपूर शिकल्या पण काय उडासच ना शिकलेले कोणाक तरी उड आसा मातशे मॅथ्स मातशे उड आसा थोडे बाकीचे कितें सायन्स जियोग्राफी हा पूण हे देवाचें उतर तूं शिकशी केन्नाच तुजें बेश्टें वयचें ना तुजो ल्हानपणा शिकला देवाचें उतर तें तुका तुज्या कामाक येतलेंच ताका लागून देवाचें उतर सदांच बाहेर करूंक जाय आमकां कितें सांगलां देवाचें उतर बायबल दिलो म्हणटकूच म्हाका कोणी बायबल दिलो बाय सद्दां वाच वाच only read reading we will remember you want to by heart that word of God म्हाका सांगलें वाचताली पूण म्हाका काय खबर ना वाच म्हणल्यार वाचता पूण जेन्ना कळ्ळें देवाचें उतर इतलें इम्पॉर्टंट आसा आमच्या प्रॉब्लमाक खंयचूय आमकां सुटका दिना देवाचें उतर सुटका आनी एक सांगता केन्ना आमकां प्रिचर सुटका दिना खंयचोच प्रिचर आमकां सुटका दिवचो ना देवाचो उतर परगटनाच्या फाटल्यान धांवूं नाका तो सुटका दिना फक्त तेच्या तोंडांसून पळय जें उतर भायर सरता खंयच्याय प्रिचराच्यान तें तोंडांसून पळय उतर भायर सरता त्या उतरान आमकां सुटका मेळटा म्हाजी तरी सुटका जाल्या प्रिचरान कोणें हात धरूंक ना आमकां लो दिसतालें हात धरूंक वचोन कितें मनीस काय म्हणून देवाचें उतर आयकतालीं ते परत परत उलयतालीं आयकून सुटका देवाच्या उतरान सुटका मेळोंक ना देवाचें उतर पळय उलयतालीं पूण भावार्थ येतालो त्या भावार्था वरवीं सुटका मेळ्ळ्या आमकां भावार्थ कसो येता हियरींग द वर्ड ऑफ गॉड एक्चुअली न्हू भावार्थ आमकां हियरींग बी जावंक जाय आमकां रिलेशन आसूंक जाय न्हू चोरीकूच आसूं नाका कोणाक वळखत जाल्यार स्त्री आतां तें उतर आयकून मारता चोरीकूच आसूंक जाय आमकां तेच्या वांगडा चोरीकूच आसूंक जाय आतां आमी घोवाक बीन आमच्या बायलांनी सारकी वळखता कित्याक कंटिन्यू आमची सोयरी करता हांव उलोवप जाता फोनार उलोवप जाता खंयसरूय कितें घरान उलोवप जाता सो आमी तांकां जाणा आनी आमी एक्झॅक्ट वखदां हे कितें करचो ना वायट करचें ना कितें आमकां सगळें खबर आहा न्हू ते आमी देवाकूय आमचो वळखोंक जायो देवाक वळखा तरी आमकां कितें करूंक जाय देवाक वळखोंक जाय जाल्यार आमकां कितें करूंक जाय कंटिन्यू भगवान सांगताले न्हू सदांच सोयरीकूच आसूंक जाय तिच्या उतरां सोही तिच्या उतरां बरयल्ल्या उतरां सोही सोयरीकूच आसूंक जाय तेन्नाच आमकां सुटका मेळटा तेका लागून देवान आमकां ही सगळ्यांक जागा दिलेली आहा नॉतात सगळीं म्हणटालीं देवाचें उतर ना सो आमकां कंटिन्यू दवरपाक हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान कंटिन्यू दवरपाक एक देवान ऑलरेडी आमकां सुवात दवरलेली पूण आतां आमी स्टेप घेतले सो आमी सगळीं जाणां येवंक जाय आनी हें देवाचें उतर आयकूंक जाय कोणाकूय हाडूंक जाय वांगडा तेन्नाच आमचें ब्लेसींग दुसऱ्यांक येतलें न्हू आनी आमी कोणाक आमकांच पुरो शेजारा न्हू दुसऱ्यांकूय आमी सांगपाक जाय हें देवाचें उतरच आहा आनी त्या देवाच्या उतरानूच आमची सुटका जाता तेन्ना आमकां अशें आयकतानाच आमच्या देवाच्या उतराची सुटका जाता रेकोणी बसून न्हू जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता न्हू तेन्नाच रेकोणी जाता तें देवाचें उतर जिये सुरसुरीत दोनूय वाटेन पडल्या तलवारी पासून तें आमच्या भितर रोंखता आनी आमच्या भितर आसलेलें वायट भायर सरता जब हम वचन सुनता है ना तभी हमको बीमारी से प्रॉब्लम से छुटकारा होता है लेकिन हम ध्यान से सुनना चाहिए ये वचन इतनी जरूरी है प्रीचर इतना जरूरी नहीं उसके मुंह से जो वचन आता है ना वो जरूरी है वही हमको छुटकारा देता है वचन छुटकारा देता है इसलिए हमको वचन छुटकारा देगा हमने क्या करना चाहिए अभी वचन लिखना चाहिए ना हम स्कूल में जाता है तो अब क्या करता है हम लोग ऐसा ही जाता है स्कूल में बुक लेके जाता है पेन लेके जाता है लिखता है तभी हम पास होता है ना हाँ सुन के हम पास होता है
आ सुन सुन के हमको याद नहीं रहता है, इसलिए हमको लिख के ही याद रखता है। इसलिए हम लोग स्कूल में क्या करता है, लिखता है। इसलिए हम लोग ये वचन भी हमने लिखना चाहिए। ये वचन क्या है ना, लिखना चाहिए, घर में जाके पढ़ाई करना चाहिए। इतना जरूरी है वचन, हमको छुटकारा देता है। हम लोग जब पहली बार आते हैं तो हम बुक लाके डायरी लाते, बहुत लिख 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 करते थे। घर पे भी जब हम सुनते थे ना तभी हम लिखते थे। जब हमको मालूम पड़ गया ये वचन ही हमको जीवन को छुटकारा दे सकता है। इतना टाइम दे रही थी, मैं काम को जा रही थी, कान में सुन रही थी, मेरा कस्टमर बोला कुछ रॉन्ग है, इसलिए ये डाला है ना कुछ काम में, इसलिए रॉन्ग हुआ, उधर खराब हो गया अभी, क्योंकि ये, लेकिन मैं सुनती नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ रहा है ये वचन ही मेरे को सब प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता। आमका कोणाय जर आमच्या प्रॉब्लम असून बाय सॉरोंक जाय, सगळं प्रॉब्लम हा, कोणा प्रॉब्लम ना, किसको प्रॉब्लम नहीं है इधर, कुछ तकलीफ नहीं है, कोणा प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम ना कुठा या पण आमचा प्रॉब्लेम ऍक्च्युली असा न्ही सगळ्या बायबल म्हणटा देर विल बी टायल्स एंड टेम्पटेबल विल बी देर, खुश जोक आसतलेच आमकां, खुश जोक आसतले निमतान आमकां बायबल हा आसतले आसा आमकां। सो तेजेर आमकां प्रॉब्लम ना, केन्ना आमी देवाच्या उतराक विगोन रावता तेन्ना आमी प्रॉब्लमाचेर ओवरकम करता, केन्ना प्रॉब्लम ना आमकां, देवाच्या उतराचेर आमी ओवरकम, आतां आमकां प्रॉब्लम आसा पूण आमी देवाच्या उतराचेर ओवरकम करता न्हू, आ तेन्ना म्हणल्यार आमी आमकां प्रॉब्लम ना, कित्याक हांवें ऑलरेडी ओवरकम केला ह्या प्रॉब्लमाचेर। कितें प्रॉब्लम आहे, वी आर मोर कॉन्करर देन थ्रू जीसस क्राइस्ट न्हू, आमी जैतिवन जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी जैतिवन, कसले प्रॉब्लम येयले, कसले प्रॉब्लम आमी कितें करपाक ते जैतिवन, आमी हे देवाच्या उतर जर हा आमी जैतिवन सगळीं जाणां, पूण ते आसूंक जाय न्हू हत्यार। आतां लढाई घेवन वयता ते कितें घेवन वयता, बेश्टेच वयता, आर्मां तलवारी आनी कितें, सादी घरान झगडी जाल्यार कितें आतां कोयते बिते घेवन धांवता न्हू, सादें घरान जाल्यार कितें मेळटा तें घेवन धांवता, पूण आमचेशी कसले हत्यार आहा, देवाचें उतर आहा, जाल्यार आमकां भंयच ना। एके सुवातेर एक फॅमिली आसली, कपल्स असले, आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें कितें, तेंची सोयऱ्या ती म्हाका म्हणल्यार तिगेर या आमी या, आनी हांव तेन्ना न्यू आसलें आनी हांव गुनीस बायबल कॅरी करतालें, म्हाज्या बायबलां बॅग म्हाजे इतल्यो जड हांव घेवन वयतालींच, खंय वयता जड आनी म्हाका वाटेक म्हणाले तुमी कितें हाडलाय, ते म्हणलो मातसो तुजो घोव खूब स्ट्रेट, हांवें कितें हाडलां, हांवें म्हाजो बायबल हाडला म्हटलें, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, हय आमी गेले, हांवें तेका काय म्हणलें, हांवें म्हाजी टेस्टिमनी शेअर केली स्टार्टिंगूच, तो म्हाका म्हणलो तूं जेजू कडेन कळयलो, मातसो स्टील उलोवंक लागलो, हांवें म्हणलें हांव बरी नासली न्हू, जॉयंट दिसताली म्हाका, तेका हांव जेजू कडेन गेलें आनी देवाच्या उतरान म्हाका सुटका मेळ्ळी। हय म्हणलो जितलें तूं देवाच्या उतरान, तुका कितें प्रॉब्लम आहा न्हू, तूं देवाच्या उतरान आसूंक जाय, आनी तो बरो आमनाची स्टोरी सांगपाक लागलो। मागीर ती येताना म्हाका म्हणल्यार तुका खबर आमी कित्याक म्हटलेलें तुका हत्यारां, तिचे कडेन खूब जाण देवाचे मनीस येवन गेले म्हणटा, तो सगळ्यांक तापोवन मारून असो म्हणटा धाडटालो, पूण म्हाका भंय, तुका काय भंय समजा तेका तो उलयताना, ना म्हटलें म्हाका भंय जम ना, कित्याक देवान म्हाका भिरांती जावप मदीं ना, टिमोथी 1:7 देवान म्हाका भिरांती जावप दिवंक ना म्हटलें, तेका दिवंक ना तेका, आनी म्हाका जर्माया 1:17-12 कितें म्हणटा, तूं जर खंयसरी तुका धाडटलो आपूण तेका सांगता जर्माया व्हडल्या राजान कडेन धाडटलो आनी उलय म्हणटालो, आनी जर तूं तो तेका भियाशी तुका आनीक आपूण भिरान हाडटलो। आतां आमी कोणाकूय देवाचें उतर दिवंक गेली, आमकां तें भिरांत येयली,
जाल्यार आनीक भिरांत काडटलो. म्हाकाय केन्ना केन्ना प्रिचींग करता भिरांत येताली पयलीं. कित्याक एक दीस हांवें वाचलें जेजू तूं सांगता ते दिया शिवाय तुका आनी म्हाका भिरांत हाडटलो. समजता आमी जर कोणाक देवाचें उतर दिता जाल्यार आमच्या काळजांत भिरांत येवंक जायना, जाल्यार आनीक भिरांत येतली. कित्याक भिरांत येवची ना म्हणून हांव सांगिना तुमकां, भिरांत येतलीच पूण आमी देवाच्या उतराचेर ओवरकम करूंक जाय. देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. दिला आमकां भिरांतीचो आत्मो? कोणाक दिला? देवान आमकां जेन्ना जल्माक घालो तेन्ना आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला. कित्याक भुरग्यांक पळय भिरांत येता? कित्याक भुरग्यांक पळयलां तिच्यान सुद्दां घालूंक वयता. ताका भिरांत ना. देवान भिरांतीचो आत्मो आमकां जेन्ना आमी जल्माक येयला तेन्ना आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. आमकां भिरांत कोणी हाडली? आतां भुरग्यांक भिरांत कोणी हाडली? पेरंट्स. सांगिना ती उतर वचूं नाका, उतर वचूं नाका. म्हणजे भिरांत कोणी हाडली आमकां? आमकां जल्माक घातना भिरांत आसली? कोणाक तरी आसली भिरांत? सो आमी भिरांत हाडल्या. देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंकूच ना. एकली बार आमकां भिरांत येता ती देवान कसो आमकां भिरांतीचो आत्मो देव ऑलरेडी क्लियरली बरयता. टिमोथी 1:7 वाचून पळोवया. कोणी बायबल हाडला? बायबल हाडूंक ना कोणी? हाडला न्हू? Give you a spirit of fear, a loud, power, strong mind, sound mind. देवान आमकां कोंकणी दुसरी अशी ना पूण पयलींचे बायबल आसल्या ग्रीन बायबलाचेर न्हू सारकें आहा. देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. मोगाचो पावर लव एंड साउंड, मोगाचो शक्तीन भरता तसलो आनी एकामेकाच्या आदाराक पावता तसलो, खीर मनाचो तसलो आमकां आत्मो दिलेलो आसा देवान. आमकां अशी भिरांत येयली जाल्यार आमी तें उतर उलोवपाक जाय. येवची ना कित्याक आमी ल्हानपणासून आमकां ती भिरांत येवपाची संवय घातलेली आसा. कोणी तरी आमकां ती भिरांत घातलेली आसा ती आमचे कडेन भिरांत आसा ना. हे न्हू टू व्हिलर चलयतना म्हाका इतली भिरांत येताली. टू व्हिलर चलोवपाक भिरांत सगळ्यांक येता न्हू. कित्याक आमी वाडले न्हू. हांव लयच शिकली गाडी. भिरांत येयली कित्याक वाडटा वाडटा तितली खंय भिरांत वाडटा. तसो भावार्क वाडटा थंय उतरां आयकता आयकता तितली आमची भिरांतूय वाडटा. भावार्कूय आमचो येता उतरां आयकून आयकून तशी भिरांतूय भितर सरता. आनी गाडी चलोवपाक भिरांत. आमचें न्यू क्रिएशन आसलें न्हू थंय धुवपाक वचपाक जाय आसलें. क्लीन आसतालें. वाट खूब चलोवन वचपाक जाय. गोंयांत तरी खबर आसतली. वाट खूब चलोवन वचप आमी वयतालीं. आतां कितें सद्दां वचोंक जाय म्हणल्यार गाडी शिकपाक जाय. लेट मारल्यार फॅमिली प्रॉब्लम. फॅमिली तापयता कोणाक एकदां गेल्यार. गाडी शिकोवंक जाय, गाडी शिकोवंक जाय. कितें करतली गाडी शिकोवंक जाय जाल्यार सांगलें एक दीस टेस्टिमोनी आयकताली. ब्रदर सांगतालो कोणाक पणजे येले आयज दुसरे दिसा व्हरोन आलो खंय ब्रदरी कडेन येयलो. आज तो विल्यम जेम्स 1:5 बंद शिकयताले फुडें आहा. तुमी म्हणटा जानवाय मात देवाशी आनी तो तुमकां भरपूर दितलो. कसली जानवाय जाय? हांवें म्हणलें जेजू म्हाका गाडी मातशी शिकोवंक जाय आतां. जाय इम्पॉर्टंट सारकी. कित्याक थंय पावोंक अनाउन्समेंट आसतालें म्हाका लेट जाताली. गाडी शिकोवंक जाय. ते भिरांतीचो आत्मो ते स्क्रिप्चर घेतली आनी वायट बूक आसतले आमचे नासता सगळ्यां कडेन आहा थोड्यां कडेन न्हू वायट बूक. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सेटन सिकनेस कर्स येतो. हांव जेजू क्रिस्ताची भिरांतीक म्हणजे कसलो अधिकार ना म्हणून गाडी शिकली. आतां खूब आमकां भिरांत येवंक ना. येताली पूण तेजी ओवरकम केले. आतां गाडी वचून चलयतना एकदां एकदां भिरांत येता. येना अजुनूय येता थोड्यांक न्हू. अशें ट्रॅफीक जावं कितें आयकलें अमके जाग्याचेर मातसो त्याच टायमाचेर उडो खाता. पूण ते भिरांतीचेर ओवरकम करपाक देवाचें उतरूच आसा. देवाचें तेका लागून आमकां देवाचें उतर शिकचें पडटा. डॉक्टरा कडेन एकूच मेडिसीन दिता. डॉक्टर जोराक म्हणजे आनी कसलो सिकनेस खूब येयलेली आहा आतां. तो देवजार बरो फुलोवन आहा. म्हाजे कडेन येता म्हणटा तो मागीर बरोवन बरोवन दिता. आमी सगळीं कोणा कडेन वचोंक जेजू कडेन वचोंक जाय. आमी जेजूचे भुरगीं आमी
तो सांगता ते आमी तेजे आयकता तो मागीर बरोवन बरोवन तरेतरेची जिग्नेस आसा केन्ना आयकोंक नासलेली त्याला आमी घरा गेलेली जाणटी बाय जाणा आपूण ल्हान आसतना दालबिटी कितें दिबिटी कितें म्हणटाली म्हणटा ती बीन म्हणटा कोणाक चुकून आसताली आतां म्हणटा सगळींच जाणां सांगता हे तें आयकता तुमी आतां सगळ्यांक सांगता आतां आमकां देवाच्या उतोराची चड गरज आसा म्हाका एक भयण म्हणटा ती दिसा आमी सोलापूर वयता न्हू सो दोतोरागेर चड लोक ना डॉक्टरागेर चड अपॉयंटमेंट नासता चड ना आमी कोणाचें विजीट करपाक गेली तेजे बाबा दोगूच बेडीचेर लोक आसलो आख्ख्या हॉस्पिटलान हांवें म्हटलें जाणाय तूं तुमकां लोक चड ना थंयच हे म्हणटा लोक खंय देवाच्या उतराक दोतोरागेर खंय येतली काय म्हणटा ती आमी खरें तेंची जुन्नी फॅमिली न्हू एक रिकेट आहा एक मागण्या आहा फॅमिली करता सगळी हे डिफरन्स हे ना पयल्यान भयणीन म्हटलें म्हाका हांवें मग कोणागेर विजीट तो एक लोक बरो ना म्हणून आमचे हितूंतलो तो आमी वयता तेंगेर तो बरो ना म्हणून म्हटलें विजीट करून गेलो आख्ख्या हॉस्पिटलान म्हणटा दोगूच जाण पेशंट हांवें म्हटलें आमच्या गोंयान तर वयशी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल कितें करता गोंयान बेडी ना मग इतमाच जोमडीक घालता आयकलां तुमी बांबोळे जोमडीक बेडी कित्याक थंय कित्याक कमी ती सगळी खरें सांगते न्हू की सगळो लोक सगळो जरी थंय कोण कॅथलीक ना तरी ती देवाच्या उतराक कशी धांवता थंय लोक कितें म्हणटा तांकां कित्याक ते फॉरेनराच्या देवाक धांवता फॉरेनर विदेशी देव म्हणटा जेजूक कित्याक धांवता आनी हांगा पयशे जाल्यार प्रेयर सर्विसाक लोक अपॉयंटमेंट फूल आसता अशें म्हणिना हांव गरजेचें सांगता तुमी देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवा दुयेंस आपुणूच पळयतलें तुमचें सोशियेर धांवडपाची पासून गरज ना देवाच्या उतरान विगा कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड आमच्या युट्यूबार एक भयणीची टेस्टिमनी आहा ती म्हयन्यान इमोग्रेंट काय कितें ती देंवताली म्हयन्याक म्हणटा आपूण हॉस्पिटलान वयताली आनी सारकें डेली कस्टमर आपूण म्हणटाली बेड आसतालें आपणा लॉकडावनान म्हणटा आपणाक देवाचें उतर अशें देवाचें उतर तिका दितालो एक तेचो अंकल आसलो पूण म्हणटा आपूण तें आयकोनासली कित्याक देव खूब न्हू वन एक एक्स्ट्रा जातालो म्हणटाले म्हणटा देव ताका म्हणटा आपूण आयकोच नासली लॉकडावनान म्हणटा जेन्ना आपूण म्हणटा बेश्ट टायमपास करून म्हणटा देवाचें उतर आयकून तें उतर म्हाजेशी उलयता कशें दिसोंक लागलें आनी आपूण एक दीस म्हणटा आपूण एक रात 2 राती आनी एक दीस देवाचें उतर आयकलें बरें म्हणटा डान्सान कंटिन्यू आनी ताका खबरूच ना म्हणटा इतलें देवाच्या उतरान गेल्यार आपूण पळय म्हयन्याक पळय दोतोरागेर वयताली तें बंद जालें खंयच्यान तें ताका खबर ना फक्त तेणी कितें केलें देवाचें उतर कंटिन्यू आयकलें आनी एका प्रेयराक ऑनलायन तेन्ना न्हू लॉकडावनाचेर आयकतालें पास्टर ब्रदर म्हणलो खंय हांगा कोण तेणी हा मंथली एवरी मंथ म्हणटा डॉक्टराकडे वयताले ते आतां वचना आपण आमकां 3 म्हयन्यान उडाशिल्लो आपूण म्हणून म्हणटा कितले देवाच्या उतरान आमकां कितलो फायदो आसा आमी तर देवाची वयशी जेजूची चड करून आमी देवाचें उतर शिकयता आनी देवाच्या उतराची सारकी नोंदणी करता देवाच्या उतरान सुक्का त्या प्रेयराक वचून आमी पळोवपाक जाय आनी तितून सारकी आमकां सुक्का मेळटा आनी एक इम्पॉर्टंट बरोवंक जाय आमी स्क्रिप्चर आमकां ते पिक्चरा पासून उडा सुद्दां पूण आमकां देवाचें उतर आयकून केन्ना उडा सुद्दां हांव जाणा म्हाज्या हितून हांव जाणा हांव जेन्ना प्रेयराक वयताली जेन्ना हांव बुकार बरोवन बूक विसरतालें तेन्ना म्हाका घरान एकदां एक स्क्रिप्टी उडा सुद्दां नासल्यो असो तो दिसाक बसून गेलो ना बरयताली गायती वताली स्क्रिप्चर बरयताली जेन्ना म्हाका कळ्ळें देवाचें उतरूच म्हाका सगळ्या वाटेन सुटका दिता तेन्ना हांव उतराचो सारको पाटलाव करताली हें उतर म्हाका शिकोवंक जाय आसलें हांव खूब कडेन जित्ताली म्हाका बायबल क्लासीक वचोंक जाय हें करूंक जाय तेन्ना जेन्ना हांव ह्या ग्रुपाक ह्या हितून जेन्ना मिनिस्ट्री भितर सोडली तेन्ना म्हाका हे देवाच्या उतराची आनी हांवें बायबल खूब फावट वाचलेलो म्हाका रडोन येतालें
एक एक स्क्रिप्चर सांगता ना म्हाका रडून येतालें कित्याक हांव नोकूच आसलें म्हणटा काय इतलो बायबल वाचला म्हळ्यार म्हाका कांयच कळनासलें. जेन्ना म्हाका कळ्ळें देवाचें उतर जर इतलें इम्पॉर्टंट कानान घालून ते नोट्स बरोवप खंयसरी प्रेयराक गेले नोट्स बरोवप एक कंटिन्युएशन म्हाका आसलें. म्हजी आंटी म्हजी मावशी म्हजे सायडीक बसला कित्याक तूं बरयता कोपून तुका सगळीं पळयता म्हणटाले. आगो हे उतर म्हाका सुटका दिता जे कितें हांव बरयतालें तें म्हाका सुटका दिता म्हणून हांव बरयता म्हणटालें. सगळीं पळयता न्हू बरयलें म्हणटकूच आतां सडनली सगळीं ओग्गी हान तूं बरयता कितें तो पळयना कितें बरयता काय म्हणून तशें पळयलें म्हणटकूच तिका म्हणटालें तूं कित्याक बरें कोणूच बरयना तूं कित्याक बरयता अशें म्हणटाली म्हाका तसोच तापयताली. हे देवाचें उतर जितलें इम्पॉर्टंट तुमच्या जिवितान काम करता कसलेंच इवन मेडिसीन सुद्दां तुका काम करचें ना. ये वचन ना इतना जरूरी है इवन दवा ना इतना काम नहीं करती वचन इतना काम करता है हमारे जीवन में. मेरे को जॉन्डिस थी ना खून से डॉक्टर ने बोला था कभी ठीक नहीं होगी जब तक तू जिंदा है वो दवा लेनी ही लेनी है. जब मैं वचन में घुस गई जब मैं प्रभु यीशु में घुस गई वचन ही प्रभु यीशु है. मुझे मालूम नहीं कब मेरी जॉन्डिस मेरे को छोड़ के गई मालूम नहीं मैं सब खाने लगी जे मेरे को खाने को नहीं था वो मेरा बहुत पसंदीदा खाना था. अंडा चिकन वही खाने को मना किया डॉक्टर ने. फ्राई फ्रिज वो मेरा इतना पसंद था मेरे को वही बंद कर दिया. लेकिन मैं कभी सुनती नहीं मैं खाती थी चोरी चोरी से. मेरी माँ भी मेरे को थोड़ी थोड़ी देते थे हाँ जाने दो क्या करेंगे. मैं उस टाइम में ना जब मैं छोटी थी मैं नॉन वेज के बिना कुछ नहीं खाती थी. तो डॉक्टर ने बोला वही बंद करो लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे को बोला सब खाओ मैंने तेरे लिए बनाया है सब ब्लेस करो और सब खाओ ये मैंने तेरे लिए बनाए हैं और मैं सब खाती हूँ वेज भी खाती हूँ अभी. सब सिखाया मेरे को प्रभु यीशु ने. तू जब प्रभु यीशु में जाएगा ना उसके वचन में तो तुमको सब सिखाएगा. उसका पवित्र आत्मा है ना वो सब सिखाता है हमको. ये वचन भी हमने कहाँ सिखाए वो वचन सिर्फ सुना और नहीं किया है लेकिन वो पवित्र आत्मा है ना वही हमको भी दूसरों को सिखाने के लिए मदद करता है. मेरे को कुछ ज्यादा मालूम नहीं वचन का लेकिन वो पवित्र आत्मा है ना वही सिखाता है. तुमको तो सिखाना चाहिए किसके पास जाना चाहिए टीचर के पास जाओ. पवित्र आत्मा के ये बेस्ट टीचर है. उस दिन कुछ लोग आए हमारे घर आए थे मेरे ननद के यहाँ. मुझे मालूम नहीं. मैंने बोला उनको तुमको कौन सिखाता है. मैंने बोला पवित्र आत्मा सिखाता है. वो कौन है प्रभु यीशु ने हमको दिया है. प्रभु यीशु का है वो भी जानती थी. वो बोलते हैं प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा नहीं है बाप का है. हाँ जाने दे लेकिन पवित्र आत्मा है ना किसका तो पवित्र आत्मा है वही सिखाता है मेरा. तुमको किसने बोला यीशु का पवित्र आत्मा. तू बोलते हैं ना प्रभु बाप का है जाने दो बाप का ही है. मैं बोलती प्रभु यीशु का हाँ प्रभु यीशु का ही. लेकिन दोनों ये थे ना दोनों एक बाप यीशु एक ही है ना. बाप आणि जे एकूच न्हू फिलिपाक सांगता न्हू तो जॉन 14 फिलिप म्हणटा न्हू म्हाका बापाक दाखय. हा तू नको इतलो तेप तासू हांव आनी बापू एकूच म्हणून म्हाका जो कोण कळटा मग ते बापाक पळयता. सो आतां बापाचो आत्मा जेजूचो आत्मा खंय डिफरंट आहा तोच न्हू आनी तो शिकयता आमकां. एकूच पवित्र आत्मा आहा सो जाणना कोणी कितें म्हटल्यार एकूच पवित्र आत्मा आनी एकूच बायबल आहा. जाणा आमी म्हणटा हेजो बायबल तो दुसरो तेजो बायबल दुसरो कांयच ना एकूच बायबल. गॅलेशियन्स 1 चॅप्टरान सांगता 6 लायन कितें तो बीन सांगता शुभ वर्तमान म्हणटा ते एकूच. आमी सगळ्यांनी कितें म्हणटा खूब बायबल आहा हे तेंचो दुसरो
ताराचं बायबल विसरलं नाही सगळं एकूच हा मातशें ओल्ड टेस्टिमेंटान कितें डिफरंट आहा न्यू टेस्टिमेंट सगळं एकूच समजता हो मनशांनी केला हेजो तेजो हो हेजो हो तेजो देवान आमकां एक देवान संवसार आसतना कोणाक घुसल्या खूब रिलीजन केलें एकाक एकाक दुसरे कडेन घुसलो बाक आनी बायलेकच दादल्याक आनी बायलेकच घुसलेलो आहा देवान खंय रिलीजन आहा ते खंय आनी कितें डिफरंट आहा कांयच ना हें सगळें मनशांनी केलेलें आहा सो आमी देवाच्या उतराक स्पीक रावया आमकां केन्नाच कळटलें देवाचें कितें आनी बायलें कितें तें आनी देवचाराचें कितें तें आनी आमी ताळो खातेलें जब भगवान ने संसार बनाया ना सिर्फ आदमी और औरत को बनाया उससे ये सब समझती आ गई बाद में सब बच्चे उसे उसके लेकिन भगवान ने बोला कि आदमी को बनाया उसे रीप निकाल के औरत को बनाया बाद में सब रिलीजन मनुष्य ने किया है लेकिन भगवान ने दो ही एक मनुष्य एक औरत की आदमी और एक औरत दे किया ये सब बाद में हम लोग ये मेरा है ये तेरा है ऐसा हम लोग करता है एक दिन भगवान के पास एक आदमी गया उसने पूछा भगवान को बोला मेरे को तेरा कुछ नहीं चाहिए भगवान को बोला मेरे को तेरा कुछ नहीं चाहिए मैं मेरी जिंदगी दुनिया बनाऊंगा भगवान ने क्या कहा हमारा भगवान दयालु है ना वो गुस्से वाला नहीं है भगवान बना दो मैं भी कुछ तू तेरी दुनिया बनाएगी तो और अगले दिन उठाओ और एक मट्टी ले गई मट्टी और आप उसकी दुनिया बनाने लगा मट्टी के भगवान ने बोला क्या लिया तुमने मट्टी मेरे है ये मट्टी मैंने बनाई है तेरा कुछ लेके तू बनाओ मनुष्य का कुछ है इधर मनुष्य का कुछ है इधर लेकिन मनुष्य गमान करता है ये मेरा है वो मेरा है ये तेरा है ना करता है ना हम लोग नहीं करता है जना एक दीस कितें जालें एक दादलो मेळ्ळो देवाशी गेलो आनी बरो घमंडान मेळ्ळो तुजें म्हाका कांयच नाका देवा तुजें म्हाका कांयच नाका हांव म्हाजे संसार तयार करतलो म्हाज्या हातीन देव म्हणालो कोर बरो खुशालकायेन देवान सांगलें कोर तूं हांवूय खूश तो गेलो दुसरे दिसा तेजी माती घेतली बरो संवसार करपाक गेलो येयलो आनी दान म्हटलें तूं तुजो संवसार करताय न्हू ती कितें घेतलाय माती ती म्हाजी रे ही माती म्हाजी हांवें दान केल्या तुजें कितें घेवन तूं तयार कर तुजो संवसार मनशा कडेन कितें आसा मनीस घमंड करता न्हू मनीस हे म्हजें तोजें आमी कितें व्हरतलीं संवसारान वयताना आमी स्वर्गार वयताना कितें व्हरतलीं हे संवसार व्हरतली सगळो सोफा बंगले गाडी सगळें वांगडा व्हरतलीं कितें व्हरतलीं आमी पूण आमी घमंड करता न्हू सगळो आमी घमंड कित्याक करूंक जाय आमी जेजूचेर घमंड करूंक जाय जेजू हांव हांव संवसारान हें करता जेजून म्हाका सगळें दिलेलें आसा हे जेजून दिलां म्हाका हो घमंड आमी करूंक जाय आमी घमंड करता आमचेर तो मनशा भाशेन हांव संवसार करतलो अजुनूय मनशाक घमंड आसा पूण आमी घमंड करूंक जाय जेजूक लागून जेजू म्हाजेशी आसा म्हणून हांव काम करता जेजू आहा म्हणून हांव हें प्रिचींग करता हांव जेजू आहा म्हणून हांगा थंय येता जेजू आहा म्हणून हांव रांदता जेजू हांव सगळें करता हो घमंड आमी करपाक जाय पूण आमी घमंड करता आमकांच आमी घमंड करता आमी घमंडान भोंवना आसा न्हू आमकां घमंड आसा जाल्यार आमी घमंड कितेर करपाक जाय फक्त जेजूचेर करपाक जाय हांव जेजू म्हजो मोग करता जेजू म्हाजे कडेन आसा म्हणून हांव तुजो मोग करता म्हाजे की मनशाचे की कोणाक मोग करून दाखयलो खंयचा बरें सांगलें वायटाक वायट फारीक करूं नाका बेमानाक बेमान करूं नाका हेज्या पासून मागोंक जातलें वा तेणी म्हाका अशें केलां न्हू थँक्यू ईश्वरी तेणी म्हाका अशें केलां आनी हांव तेचो मोग करूंक हांव तेज्या पासून मागोंक जायना रडोंक येता हे परिस्थितीन न्हू हांव लॉकडावनाचेर भरपूर गेले अशे परिस्थितीन आनी जेजू म्हणटा म्हाका तेगे पासून माग रडोंक येतालें खरें सांगता रडोंक येतालें फर्स्ट टायम न्हू आमी केन्ना आमी नकलो
अशें माफ करूंक जाय कितें बेमानान बेमान करूंक जायना वाचता पूण प्रॅक्टिसीक घालपाक त्या टायमाचेर प्रॅक्टिसीक घालचें पडलें तूं सांगता माग म्हणून मागता वेरी इजी ते कोणाचे पासून मागो बोक्सो इजी बोक्साने दिवा पूण गमान कितें करूंक जाय हांव जेजू वरवीं तेका बोक्सी सांगता हांव जेजू वरवीं वचून मोग करूं शकता हांव जेजू वरवीं तेच्या पासून मागूं शकता आमी गमान करता आमचेर हांव करतलो हांवें तुका बोक्सिलें जाणा करून तूं बोक्सुपाक कोण गो म्हाका म्हणून परतें म्हणूं शकता पूण हांव न्हू आमी गमान करूंक जाय जेजू वरवीं हांव तुका बोक्सूं शकता कित्याक जेजून म्हाज्या काळजान मोग भोंवतयलेलो आसा तें मोगा वरवीं हांव तुका बोक्सूं शकता हांव तुजो मोग करूं शकता आनी पयलें गमान करता आमचोच म्हाजेशी हें आसा हांव हें करतलो हांव तें करतलो कोणूच कांयच करूं शकना देवाचे येवजणे शिवाय देव म्हणटा हे केस न्हू आमचे केस कोणाचे मेजून जाता केस मेजून जाता जाल्यार म्हणलें म्हाजे थोडे हांव मेजूं शकता तरी म्हणून मेजूंक जायना ब्रादर्स जाय थोडे आसूं कमी आसूं म्हळ्यार मेजूंक जायना जाता कितें म्हणटा ब्रादर एग्जाम्पल तरी म्हणून मेजूंक जायना पूण देव म्हणटा आपणाक हिशोब आहा तुजो केस पडटा तो म्हणजे म्हाज्या जिवितान कितें घडटा तें देवाक खबर आसा बन सांगता न्हू आमचे देवाक वचून आमकां वायट येयना इतली भाव येयना आमी गेले म्हणटा देवान दिला न्हू दुयेंस तें भोगचें पडटा म्हणटा एक्चुली न्हू देवाक वचून आमकां वायट कितेंच येयना देवाक वचून सगळें बरेंच येता कित्याक तेणी आपणाचो एक जॉन 3:16 म्हणटा न्हू आपणाचो एकूच तेका चेडो आसलो इतलें बरेंपण आपणाचो एकूच चेडो आसलो तो आमकां दिलो आनी तो आमकां वायट दितलो करपाक एकलोच चेडो कोण तरी दी शकता हांगा 2 पासून चेडो आसलो नाका नाका एकलो चेडो पयना दुसरो तरी चेडो पळयतलो म्हणटकीर न्हू कोण घेवंक काय जाता पूण आमच्या बापान इतलो मोग केलो ह्या संवसारात त्या लोकांचो तेणी आपल्या खूब एकल्या चेड्याक दिलो काडून आनी तो आमचो वायट करतलो सो आमी चिंतच्या पयलीं आमी देव आमकां केन्नाच वायट खास दिवचो ना केन्नाच आमकां वायट घेवन बसचो ना देव आमचो सगळो मोगानूच भरलेलो आसा आमी खूब फारां आयकोता न्हू देवान खास लायली बीन आयकोना खूब जाणां म्हणटा पूण कित्याक तांकां खबर ना तेंच्यांनी आजुनूय रिलेशन म्हणटा तें देवा वांगडा दवरूंक ना देवाची खबर आयकूंक ना आनी तांकां थोड्यांक आयकोंकूय नाका आमी जाणा म्हणटा तेका लागून ओसिया 4:6 आमकां डायरेक्टली सांगता मनीस कित्याक असो करता असो खाल्लेलो आसा म्हाज्या सोयशिल्लो पयस कित्याक केला फक्त हे देवाच्या उतराची समजणी ना फक्त न्हू आमी सांगता आमी हांगासर वयता एकूच रिजन हे देवाच्या उतराची समजणी एकूच रिजन देवाशी आमी वचोंक ना देवाशी आमी रिलेशन दवरूंक ना जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी जेजू वरवींच आमच्या स्वर्गीच्या बापाक जाणा जातली आमी जेजू वांगडाच रिलेशन दवरूंकूच ना आनी आमी कोणी कितें सांगलें आयकता आमकां बरोवन दवरलेलें आसा देव कितलो दयाळ मोगाळ ल्हान आसतना आमी आयकताले न्हू तूं जेयना जाल्यार तुका देव खास लागतलो म्हणटाली न्हू आमकां म्हणटाले तूं जेयना कितें करिना देव खास लायतलो पूण तें खरें देव आमचो कोणाक खास लायतलो एकूच एग्जाम्पल आहा जॉन 3:16 देवान आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो संवसाराचो नाश जायना जावच्या ताका कित्याक दिवंक जाय आसलो ताका खास लावंक जाय आसली तो खास तर लायता ताका आमी पडीत मरतले आसले न्हू पूण तेणी आमचो इतलो मोग केलेलो आहा देवान देवाक इतलो मोग केलो आमचो देवान आमकां सगळ्यांक एकल्या पुता वरवीं आमकां साशणीत जिवीत मेळच्या खातीर बरेपणाचें जिवीत मेळच्या खातीर तेणी आमकां समजता पूण आमी देवा कडसून आमकां कितेंच वायट येयना देवा कडसून आमचें सगळें बरें बरें तितलें आमकां देवाशी नेको आमकां कितें जाय न्हू बरें बरें सगळ्यांक कोणाक वायट जालें जाय हा कोणाक कितें वायट जालें जाय आमकां तें वायट आमचेशी आतां फक्त 2 जाणां आहा ह्यो
ह्या संवसारान दोग जाण आसा. एक आसा वायट करपी, एक बरो करपी आसा. वायट करता आनी देवाशे दुखयता तो. पळय तुजो देव न्हू. आमी जर देवान वांगडा कंटिन्यू तेच्या उतरान आसा जाल्यार आमकां कळटलो देवाचो मोग. हमारा भगवान सब प्यार से भरा है. हम लोग सुनता है ना, कुछ हुआ तो भगवान ने दिया है. सुनता है ना, ये बीमारी एक आई तो क्या बोलता है, भगवान ने दिया है. लेकिन हम भगवान के पास बीमारी नहीं है. भगवान के पास सब अच्छा ही है. वो हमको हमारे पास तो अच्छा ही, हमको क्या, हम क्या देगा, अच्छा ही देगा ना. हमारे पास कुछ है वही देगा ना. भगवान के पास, हमारे भगवान के पास सिर्फ अच्छा ही है, वही देता है हमको. दूसरा है ना शैतान, वो बुराई देता है और भगवान के ऊपर डालता है. देखो तुम्हारे भगवान ने दे दिया. लेकिन भगवान सब, हमारा भगवान है ना प्रेम से भरा है. उसके साथ कुछ नहीं है, कुछ खराबी नहीं है. आमकां पयलीं खबर आसूंक जाय आमचो देव कितलो मोगाळ आहा. देवाची तर खबर आसा जाल्यार आमी दुसऱ्यांकूय जेन्ना वायट करता तेन्ना आमी सांगतली न्हू, ना ना देव आमचो सगळो मोगाळ आहा. देव आमचो कोणाकूच खास लायना. देव आमचो सगळ्यांक मोग दिवपाक येयलेलो आसा. जेजू वरवीं आमकां मोग दिवपाक येयलेलो आसा. समजता. आमकां जे पळोवंक जाय देवाक वचून सगळें बरें येता बरयलेलें आसा. जेम्स 1:17 जेम्स 1:17 बरयलेलें आसा. सगळें अबाव ऑल थिंग्स गुड थिंग कम फ्रॉम अबाव. Thank you, Jesus. Yeah. Come above. Come from the Father of lights. Yeah. I just He will not change. Okay. Yeah. बरे ते सगळे येता ते एक एक संपूर्ण वरदान वयथान येता, आमकां येता. देवाथान आमचे देवान येता. त्याने सूर्य आनी चंद्र आनी नखेत्रां हे सगळे उजवाड मोळबार वेचून घातल्या. पूण ताचे भाशेन तो आपुणूय केन्नाच बदलो ना, अशें आमची मनां केदीच काळोखान सोडिना. जशी नखेत्र आनी चंद्र बदलना तसो आमचो देवूय बदलना. देव बदलना म्हणटा. पूण आमी काय म्हणटा देव बदलता न्हू, बदललो. पूण देव म्हणटा आपूण केन्नाच बदलो ना. जशी नखेत्र आनी चंद्र बदलो ना आनी आपूण मनशाकूय केन्ना काळोखान घालिना. तेजें उतर कितें, हो आमचो बापूय खंय उजवाडाचो बापूय. सो आमी सगळीं उजवाडाची भुरगीं, तो आमकां केन्नाच काळोखान घालचो ना. मनीस आमकां हें करूं शकता न्हू. मनीस आमकां खंयसरी व्हरून उडोवंक शकता न्हू. मनीस एकदां बरो सारको आनी मागीर रोखडोच बदलता न्हू. बदलो ना. तसोच तो सांगता. हितून आमी मनशा भाशेन आमी देवाकूय कंपेर करता. एकदां देवाक करिना आमी, मनीस करता पळय देवाकूय आमी कंपेर करता. पूण देव आमकां कितें सांगता, नंबर्स 23:99 सांगता, आपूण मनशा भाशेन न्हू म्हणटा देव. आमी देवाक मनशाच्या भाशेन आमचो देव न्हू. नंबर्स 23:19 हितून लोकगणित, कोंकणी लोकगणित. with the man that is like Life. he does have plan to easy, but at this said actually not do it. Perhaps देव मनशा सारको न्हय. खोटी सांगून मनशांची मनां बदलता.
ते पर्यंत देव आपल्या बदलो ना, आपण बदलो ना. बासयला ते पाळो तो उलयता पाळटा, बासयला ते पाळटा वॉट ही प्रॉमिस ही डू. पण येता ताच्या उतरा प्रमाणे सगळे घडोवन हाडटा. आता देवान जे कितें बरयलां उतरां ते आमच्या जिवितान घडोवन हाडटाच तो, पूण आमकां विश्वास भावात आसूंक जाय हे उतर आमच्या जिवितान घडटा म्हणून. तो म्हणटा मनशा भाशेन आपूण फोटींग न्हू, कितें सांगलें तुज्या जिवितान करून हाडूंक ना, मनशा भाशेन आपूण बदलाय ना, पूण तें कितें सांगलां तें आपूण तुमच्या जिवितान करतलो. जें कितें भासायलां वॉट ही प्रॉमिसेस ही विल डू. यहाँ पे भगवान बोलता है मैं मनुष्य जैसा नहीं हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ वो मैं मनुष्य के जीवन में करता हूँ. जो कुछ मैंने उसको लिख के रखा है ना वो बाइबल में, पवित्र पुस्तक में, वो हमारे जीवन में वो करता ही है. लेकिन हम लोग समझता है मनुष्य जैसा. एक औरत थी, उसका पति दारू पी रहा था. मैंने बोला यीशु के पास आओ. वो बोलने लगी मेरे को, क्या किसका सुनेगा? ओ प्रभु यीशु किसका सुनेगा? मैंने बोला क्या हुआ? मेरे को पहले समझ में नहीं आया. मैंने बोला उसको भगवान मनुष्य जैसा नहीं है, एक का सुनता है. भगवान है आत्माओं से है, भगवान आत्मा में है, वो सबका सुनता है. लेकिन हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमको मालूम नहीं, हमने यीशु के पास नहीं गया और उसका वचन नहीं सुना है, इसलिए हमको भगवान के बारे में कुछ नहीं मालूम है. इसलिए हम जो कुछ हमको मनुष्य ने बताया वही बोलता है भगवान के बारे में. मालूम है ये भगवान हमारा खूब ऐसा है, प्रेमळ है. और जो कुछ करता है ना, जो कुछ वो बोलता है मैं करेगा तुम्हारे जीवन में, जो कुछ लिख के है वो करके ही रहेगा. लेकिन हमको उसे स्थिर रहना चाहिए, स्थिर रहना है. ये वचन जब हम हृदय में जाएगा वो कभी ना कभी शैतान वचन वो बोलता है ना, वचन में जॉन 10:10 में बोलता है चोर आता है चोरी करने के लिए, इबार करने और खत्म करने के लिए, पर यीशु आया है हमको जीवन देने के लिए. और चोर क्या करेगा? जो वचन है हमारे पास ना वो चोरेगा. उसको जरूरत नहीं है हमारी, और वचन की जरूरत है, क्योंकि उसको मालूम है जब मनुष्य ने वचन लिया ना, एक पकड़ के रखा, वही वचन उसको छुटकारा देगा और उसके पास से हमको दूर लेके जाएगा, भगवान के पास जाएगा. इसलिए वो हमारे पीछे बढ़ता है, जो वचन में है, जो वचन में रहता है ना उसके पीछे बढ़ता है वो वचन निकालने के लिए. मालूम है जब हम वचन में आए ना ज्यादा तकलीफ होता है, ज्यादा अपोजिशन आता है. क्यों? वो शैतान और जो वचन हमने इधर गूगल में रखा है ना वो चोरी करता है, इसमें वो सब लोगों को लेके आता है. इस साइड में हम सोलापुर में गए, हमारे जाने से पहले ही प्रॉब्लम हुआ था उधर. लोग आए थे उसको मारने के लिए, पास्टर जहाँ जाता है ना उधर मारने के लिए. लेकिन हम संडे को हम फ्राइडे में गए उधर. क्योंकि हमको मालूम है ना वो चोर आता है चोरी करने के लिए, वचन तोड़ने के लिए. लेकिन हमारा यीशु है ना, इसलिए हम लोग यीशु के लेके ही गए. कुछ नहीं हुआ, हम 4 दिन रह के उधर घर विजिट सब करके आए वापस. वही पास्टर बोल रहा था हमको, मुझे भी ना सिस्टर कॉन्फिडेंस आ गया. वो लोग ना बैठे थे उधर मारने के लिए, चाकू तलवार लेके आए थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला उसको, मैंने वचन ही चालू रख दिया. वो वचन सुना और उसने कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, उसको प्रश्न पूछने के लिए कोई खड़ा नहीं रहा. बाद में उसने ही बोला क्वेश्चन है, बाद में कुछ पूछा, बाद में पुलिस आ गई और उनको लेके गए.
डरा तो फंस गया ना। वो बोला था बार पहले मेरे को डर आता था, इस टाइम में मेरे को डर में आया, कॉन्फिडेंस आ गया। हम जिएंगे तो ऐसी के लिए, मरेंगे तो ऐसी के लिए। हम गोवा में ना इतना ये है, फ्रीडम है वचन को प्रवचन करने के लिए, लेकिन हमको छाना नहीं चाहिए। दूसरे गांवों में ना वचन देने के लिए यीशु बोला था ही, और पवित्र पुस्तक घर में रखने के लिए भी मना है। और औरत है ना, जहाँ पे हम सुनता है कभी कभी, और राइस राइस होता है ना, पीठ चावल में रखता है बाइबल। जब पति गया तब निकाल के पढ़ता है बाइबल। हमको इतना, हम किधर भी जाके बाइबल पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं वचन, लेकिन वहाँ गाँवों में ना वह वचन सुनने के लिए मना है, वचन पढ़ने के लिए मना है। क्योंकि शैतान जानता है ना, जब हम वचन लेगा तो वचन ही हमको छुटकारा देगा। शैतान को मालूम है, इसलिए वचन के पीछे रख। वो चोरी करने के लिए कुछ नहीं आता है, और सिर्फ चोरी करने के लिए वचन आता है। वो किरेत चोरूंगे ना, और देवचा नो और चोर म्हणता बायबलान तो, किरेत चोरूंगे ना आमचे देवाचे उतर चोरूंक येता। कित्याक ताका खबर हा, जेन्ना हो मनीस देवाचे उतर घेवन रावतलो तेन्ना देवान बरयलेलें आसा, आपूण मनशा सारको न्हू, पूण आपूण हे उतर जे तुमकां सांगला बासयला ते आपूण तुमच्या जिवितान कोण नाटतलो म्हूण ताका खबर आसा। म्हणूनच तो आमच्या फाटल्यान सगळें लागलेलो आसा। आमी म्हणटा न्हू, आमकां एकान एक प्रॉब्लेम येता, कित्याक तो चोर येता आमच्या जिवितांत चोरपाक। आमी दिता न्हू चोरूंक, आनी कितले वर्सां ताका चोरूंक दिले, डॉक्टर कितें कितें सांगलें, चोर रिपोर्ट घेवन आमी उलयता ना। पूण जाणा सांगताय देव जेजू न्हू, तो केन्नाय तेजी उतरां घेवन केन्नाच तो उलयना। ताका परीक्षा पासून येयली, तीनदा ताका परीक्षा येयली, तेजी उतरां घेवन तो तूं फक्त उत्तरच दितालो। पयला तुमी तेजें उतर घेतला तेणी, तेजी देवचाराची उतरां तो कितेंच घेयनासलो। ताका बरी टेस्ट येयली, तेणी समतो म्हणल्यार ह्या फातराचो उणो कर म्हणटा तेणी तेजें उतर घेवंक ना। मनीस उणाच रुपये जियेना म्हणून सांगलें तेणी। पूण आमी तेजी उतरां घेवन उलयता न्हू, आमी उलयना तेजी उतरां घेवन, एग्जॅक्ट उलयता आमी। ते उलोवंक जायना आमी, जेजून तर उलोवंक नाजाल्यार आमी उलोवंक जायना। कित्याक प्रॉवर्ब्स 18:21 सांगता, जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा। जर तेजी उतरां उलयल्यार आमच्या जिवितांत कितें जातलें, तेजीच उतरां जातलें न्हू। हे आमकां खबर नासलें, आमी दिसभर कितें दिसता तें उलयतालीं, केन्नाय कितें दिसलें डॉक्टरान कितें हाडलें तेंच उलयतालीं। पूण जेन्ना बायबलान भागेच्या तोंडासून आयकलें तो, जेजू केन्नाच तेजी उतरां उलयता, तेजे इन्स्ट्रुमेंट कितेंच घेयना तो दुयेंसाचे। आमी बंद म्हणटाले न्हू, ह्या दुयेंसाक लागून आर्गां येता, ना ना, आमी ह्या दुयेंसाक लागून आर्गां न्हू, हे दुयेंसांसून जेजून म्हाका सुटकारो दिला आनी जेजू म्हाका त्या दुयेंसांचो सुटका दिता। जेजू हे दुयेंसाक लागून आर्गां दिवपाक जायना। तेजे हे देंवचाराचे दुयेंस कोणा कडसून येता तें पयलीं खबर आहा, देंवचारा कडसून येता न्हू। आमी देंवचाराच्या इन्स्ट्रुमेंटाक केन्नाच आर्गां दिवपाक जायना। आमकां जेजून जिवीत दिलेलें आसा हे, आमी आसा भशेन जाल्यार जेजूक लागून आसा। ते केन्ना तो म्हणटा जेजू कडेन कुड्डर, जेजू केन्नाच म्हणनासलें एक कुड्ड्या नजर घे असो म्हणिनासलो। म्हणटालो जेजू डायरेक्ट आन्सर दितालो, तूं नजर घे म्हणटालो। आमी तशें उत्तर, जर आमकां तें उत्तर जाणा जावंक जाय जाल्यार आमकां शिकचें पडटलें उत्तर। आतां आमकां कितें उलोवंक जाय, जर आमकां उलोवंक जाय जाल्यार आमी कितें उलयतले, आमच्या आमकां नकळो जाला तेजी उतरां उलयतले न्हू आमी। आतां संवसारान पळय देवाचें उतर नकळो उलयता, तेजी सगळ्यो गत कितें सांगतली, दोतोरान म्हाका हें सांगा तें सांगलां, आयकूंक ना कोणी तुमी? सारकी कंटिन्यू तेच उलयता, कित्याक तांकां हे देवाच्या उतराची समजोणी ना। आतां आमी कितें उलयतलीं, कोणी कितें म्हणटलें 1 Peter 2:24 जेजूच्या कांयनी आमी बरी जाली, कित्याक ते आमी शिकला आनी आमी ते एक्सपिरियन्स केला आमच्या जिवितांत, ते उलोवन आमच्या जिवितांत आमकां कोणी मेळ्ळा म्हणून। मेळोंक ना? 1 Peter 2:24
आनी आमचे मिनिस्ट्रीन हे उतर सारखे पयल्यान सारखे इम्पॉर्टंट जालें कोण नको म्हण नको हे उतर जी कोण मिनिस्ट्रीन येता न्हू आयकोता देवाचें उतर हे सगळ्यांक खबर आहा 1 Peter 2:24 जेजूच्याच गायांनी आमी बरी जाय बरी जाल्यार काय जातली आन्सर कितें आमी बरी जाल्यार काय जावपाची आसा आ बापाचें हा जाली आमी बरी जेन्ना उचारता न्हू तेन्ना पासून तेकोणी गावता आमी केन्ना एक दीस न्हू एक 40 वर्सां एक पांय सुस्तालो तर बरो जातालो परत बरी जाताली तिका विचारलें आपूण बरी जाता न्ही कितलें वाचून दाखयलें तरी बरी जाताली मागीर तिका सांगलें आमी म्हण हें उतर सारकें परत म्हूण आमच्या वांगडा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली म्हणून आहा म्हणून मागीर ती म्हणूंक लागली जेजूच्या गायांनी बरी जाली 40 वर्सांची दुयेंस जेन्ना ती उचारलें तिणी तें सोत मारलें तेन्नाच तो घावो तिचो पेक बावून येयलो रगत वतालें कित्याक तिने सोत मारलें एक जें कितें कित्याक देव म्हणटा मनशा सारको आपूण न्हू जें कितें आपूण बासायलां जें कितें आपूण बरयलां तें तुज्या जिवितांत घडोवन हाडटलोच आमकां पाशियन्स जाय वेटिंग पिरियड आहा सगळ्या हेका न्हू वेटिंग पिरियड आहा रोखडेंच मेळना आमकां जल्दी कसो जायना आयज आतां देवाचें उतर उलयना रोखडेंच फळोन येयलें केन्ना आमी देवाचें उतर म्हणजे कितें बी आतां आमी झाडांनी आमी बी घातली आनी फाल्यां वचून अमकून पळयलें की झाड घातलें आ गार्डनान बी घातलें फुडें दुसरे दिसा झाड जाता आमकां रावचें पडटा न्हू तें झाड जातलेंच म्हणून एकदां एक झाड बेगीन किल्लवता एकदां झाड काय लागता न्हू सो आमी बी घातलेली आहा शेतान आमच्या जिवितान बी घातल्या हय सो आमी कितें करूंक जाय बियेक पाशियेंसान रावपाक जाय न्हू उदक घालूंक जाय उदक कितें घालतले आमी देवाक आर्गां दिवपाक जाय देवाचें उतर उलोवपाक जाय आनी कितें आसूंक जाय आमी आमच्या जिवितान जर सक्सेस प्रॉस्परस जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय सगळ्यांक जाय न्हू सक्सेस प्रॉस्परस जावंक जाय यश जावंक जाय कसल्या कामां जमल्या फक्त आमी देवाच्या उतरान रिगोवन जावंक जाय कंटिन्यू जाय डे एंड नायट मेडिटेट करूंक जाय कामां वचना खातर आ कामां वचचें न्ही तर बसया आनी एका जाग्यार डे एंड नायट मेडिटेट करया कशें म्हणटा देव आमकां ना आतां जर सकाळ फुडें म्हाका न्हू घोवान कितें म्हटलें जाल्यार हांव कितें करतली चपाती करतना वचून तें मेडिटेट करतली न्हू दाळ करतना वचून तेणी म्हाका आयदोशाक कित्याक म्हटलें हें कित्याक केलें तेणी अशें म्हाका कित्याक म्हटलें मेडिटेट करची ना तशेंच आमी देवाचें उतर रांदतना बीन मेडिटेट करपाक जाय चलतना गाडी चलतना मेडिटेट करपाक जाय तें कर म्हणटा जेशू आमकां तेन्नाच तुज्या जिवितान तुका जें कितें जाय तुका दुयेंसांचो सुटका जाय कसलो प्रॉब्लम आसूं सुटका जाय तेन्ना तूं देवाचें उतर घेवन मेडिटेट करता दीस आनी रात तेन्नाच तुका सुटका मेळटली आनी म्हाका तशें हांगा तें चेडूं एकलें 3 म्हयन्यान देवाच्या उतरान कितलीं वर्सां तरी मेडिकेशन पासून केलें पयशा म्हयन्याच्या म्हयन्या वचोंक जाय म्हणून हॉस्पिटलाक पूण जेन्ना ते देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावलें तेन्नाच ताका सुटका मेळ्ळी आमकां जर सुटका जाय आमच्या जिवितान जाल्यार एकूच काम आहा आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावंक जाय आनी देवाचें उतर बाहेर करूंक जाय वाचपाचें न्हू आमकां सगळ्यांक न्हू वाचपाचें वाचता खंय आमी तास न्हू स्लो वाचपाक जाय आनी जण एकल्या कडेन हो बायबल आसूंक जाय हे देवाचें उतर जण एकल्या कडेन आसूंक जाय पर्सनल आनी एका प्रिचिंगाक आयकलेलें गोबायल आसली म्हणटा एका प्रिचिंगाक तेका तेजे कडेन बायबलान ना म्हाज्या बायले कडेन आसा तूं बायलेचे कपडे तूं घालता काय आमी चाललेले गो टिचरान ना तशेंच आमचे कडेन जण एकल्या कडेन बायबल आसोपूच जाय आतां घरान नका जेन्ना बायबल तूं कितें करतलें घरा कडेन जशें आमचे कडेन ओन कपडे आसता न्हू म्हाजे कपडे तसो आमचो एक बायबल आमचे कडेन ओन आसोकूच जावं आतां वेरी इजी आहा मोबायलाचेर डावनलोड करा सगळ्यां कडेन मोबायल आहा न्हू म्हाजे कडेन ना म्हाज्या घोवा कडेन आहा अशें म्हणटा कोण मोबायल सगळ्यां कडेन पर्सनल मोबायल ना हा म्हज्या भुरग्यां कडेन हातूंक म्हाका म्हणटा तशेंच आमी ह्या मोबायल आसा न्हू तेजेर बायबल घालया आनी केन्नाय जाय आमकां
कार्य बायबल वाचया ताचे जेमे ना निराश सांग जायना खुश सांग जाय उठान बायबल वाचया जिबेचे जाणा उलया बापाशी उलया आमी फ्री गिफ्ट न्हू केन्ना उलोवंक शकता न्हू बापा कडेन आमी तो म्हणटा 24/7 आपूण मिलाना तो असो वचून करिना म्हणटा सामसान सांगता तो म्हणजे तो सदांच हमारा भगवान बोलता है और कभी सोता नहीं है और जागृत है इसलिए हम लोग उसके साथ कभी भी बात कर सकते हैं पहले बताया था ना अन्य भाषा वो हम कभी भी बात कर सकता है वो सोता नहीं रात को नींद नहीं आया अन्य भाषा में बात करो वो भगवान है हमारा कभी सोता नहीं कभी ऐसा नहीं करता है वो जागृत देव है भगवान है इसलिए हम उसके पास जाना है कुछ पूछना है क्वेश्चन हा समजलं सगळें आमी कितें करपाक जाय हितून रिगोन लावंक जाय आमी If you abide in me and my word abide in me, ask whatever and you will be done for you. आमी जेन्ना देवाच्या उतरान सारकी रिगोन आसतली एकदा येतल्या 8 दिसांनी दुसऱ्या म्हयन्यान तशें जावचें ना बोलोन काय येवचें ना तो म्हणटा अबायड इन मी म्हाज्या भितर रिगोन राव देवाच्या उतरानच रिगोन राव तेन्नाच तुका कितें जाय तो मागाने वचून दितलो तुमकां केन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगोन आसतले केन्ना देवाच्या उतरान रिगोन आसतले तेन्ना आमी सगळ्या दुयेंसांसून आमकां सुटका मेळटली जेजू करता हांव जे कितें प्रिपेर करून येयल्ले थंयच आसा म्हणजे आमी प्रॉब्लम जाल्यार उलोवंक जाय न्हू अशें जेजू कारगा कित्याक आमी सदांच पळयत आत्म्याकूच सांगता न्हू तुगे म्हणून थँक्यू जीजस कोणाक एकोणी आसा कोणाक हिलींग जाय कुडीन दूख आसा कुडीन दूख आसा रियल सांगूंक जाय कित्याक जेजू म्हणटा दोगां तिगां म्हाका तेका हांव आसा आमी कांय करची ना तोच करतलो सो कोणाक हिलींग आसा कोणाक कोणी कितें जाय आं ओके सगळीं हील जालेली आहा आनी आमी जाणा हे भायर स्वता जिवे उतर आनी ते कितें आहा न्हू ते पेकोवणे हाडोकूच जाय हे शुअर जाणा आमी ओके थँक्यू जीजस बिराव सुटले आमी देवा कालिका दिवया आयचे दिसा पासत हे हिचे बरो सोबीत दीस न्हू आमकां थंय खंय वचपाचें आमी सॅटर्डे न्हिदपाची गरमी जाता म्हणून पूण देवान आमकां एकठांय हाडलें हांगा आपल्या घरा आनी आपणाचें बरेंपण उगडपे केलां आमकां कितें आपूण तो हे पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता हाचे शिकवणी पासत तुका आमी बरें सारका दिता कित्याक की ज्यो आनी आमच्या मुदे तूं आसाय आनी तूंच ते मिलाग्री तेच उतराचें कितें मोंदी करूंक जाय तें तूंच कोत्ताय म्हणून तुका आमी आर्गां दिता खरेंच आमकां गरज आसा कित्याचीच गरज ना आमकां कित्याक तूं म्हणटा उण्याच परिवारीस जेना पूण तुज्या उतराची आमकां गरज आसा दिसपोट्याच्या जिवितान आमकां उठना फुडें तुजें उतर आनी तेच उतर तूं शिकोवपाक आमकां एकठांय करता एक सुवातेर जे मागलेले जे देवाच्या उतरान आसलेले ते पवित्रात्म्यान भरलेले तांकांच तूं शिकयताय तुजें म्हणटाय सगळ्यांक शिकयताय ते पासत जेजू तेंचे वरदिशी दुसऱ्यांक शिकयताय म्हूण तुका आर्गां जेजू तुका आर्गां वसयक ते म्हाका फाव केले म्हणून हांगा उबें रावपाक आनी तुजें उतर जें कितें तुवें शिकयलें म्हाका तें उडासाक हाडलें म्हणून तुका आर्गां जेजू आनी खरेंच आमी जाणा आमी खरेंच आमकां तुवें भरपूर आशिर्वादान भरलें आमच्या जिवितान कितेंच उणें ना तेका लागून तूं म्हणटाय आमी जेन्ना कितें उणें ना इकडे आशिर्वाद घेवन आमकां बसोंक दिना पूण तूं दुसऱ्यांक दिवपाक शिकयताय हो आशिर्वाद आनी आमी सोद मानता जी बाब भयणां आयकतली आनी हांगा आसा ती सगळीं आशिर्वादान भरलेली आसा आनी दुसऱ्यांक आशिर्वादाक जाता म्हणून तुका आर्गां दिता जेजू आनी जायते तुज्या राज्यान येता म्हणून जेजी तुजें उतर सोत मानून तुज्या उतरान जियोंक आनी तुजें उतर परगटूंक तूं म्हणटा आख्खे
संवसारात म्हज्या उतराची परगटणी जावंक जाय खंयच्या खंयच्यांनी. आनी आमी सोत मानतात जायते प्रवादी जायते देवाच्या उतरान बोल्लेले मनीस येता आनी तुजें उतर परगट्टा आनी आख्या संवसाराक पावता म्हूण जेजू आमी तुका आर्गायता. तुजी हीच खोशी तुजें उतर प्रीच करपाचें, कित्याक तूं म्हणटा वच आनी म्हजी आज्ञा म्हजें उतर शिकय. ह्या उतरानूच आसा सगळें बरेंपण. ह्या पासत जेजू तुका आमी आर्गायता, दिनवाजता. ह्या वेळा पासत ह्या जाग्या पासत हे तेज्या होनरा पासत जायते आशिर्वादान बोलान जायते लोक येवपाचो आसा आनी जायते लोक देवाचें उतरूच आयकोन तांकां सुटका तेंच्या प्रॉब्लमांची तेज्या दुयेंसांची म्हणून तुका आमी आर्गायता. दिनवाजता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्तान नांवान करता. आमेन.